कोणेय पक्ष सोडलो जाल्यार काय फरक पडना। तांच्या जाग्यार नवे येतले म्हण सांगप्यांनी कितल्या नव्या कार्यकर्त्यांक पक्षात घेतले काय म्हण विरेश बोरकार गटाच्या फुडाऱ्यांचो प्रस्न। आमदार विरेशाक गद्दार म्हणप्यांनी अजय खोलकार आनी मनोजाचेर कित्याक कारवाय केली ना म्हणूनय ते विचारतात। ऐकात। We have sent them a notice to explain in detail. There are 13 points in the notice. They should come out and tell the media also. And please, media, तुमचे कडे मागता तेंचे कडे विचारचे without giving them a show cause notice, without asking them their right to reply to your show cause notice. They have deprived our rights in the political party, which is not just an ordinary party; it's a big organization. And if they do not reply or if they fail, we will take this matter before the Election Commission of India in New Delhi or any other court forum which are there in state of Goa or state of country of India. तेमी तो स्टेप घेवपा जाय की गोंय सांबाळपा स्टेप घेवपा जाय फक्त ऑफिसान बसून हेका काढलो तेका काढलो जावचें ना अशें म्हणटाले की पयलीं तेजें म्हणणें आशिल्लें की ना हो ते गेले जाल्यार न्यू येतले म्हणत कितले न्यू मेंबर जालात खंय तेमी न्यू हें घेतला कितें म्हणटा तेका आमी मेंबर न्यू मेंबर काय घेवं ना फक्त पार्टी बंद करपाचीच जाला आनी कोण वयर अशें करून बरें काम करता तेंकां सगळें उडोवपाक काम जाला। इवन सीईसी देखून आज तुम चोयताय आज सीईसी देखून सगळे मेजॉरिटी तेगे आहे ही सीईसी कितकोन जालोली इलेक्शन जालो नाही। आता एंटी पार्टी म्हणून तेमी आता आमचे सगळ्यांचे स्टेम घातला। व्हॉट इज मिनिंग ऑफ एंटी पार्टी? एंटी पार्टी आमी हेका म्हणटात हा रामाराव वाघाक बरोबर एक आमच्या एज अ ट्रेजरर वता आनीक सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून ताजे बरोबर प्रेस घेता बायट दिता। ह्या मनशा बरोबर जर अजय खोलकर जर रावता आनी आमच्या एकूच तो एक आमचो लाडको एमएलए ताज्या अगेन्स्ट जर हे करता जाल्यार हाजो विश्वेश नायक तेजेर एक्शन घेतलो। विश्वेश नायकाची जबाबदारी आशिल्ली। दिस इज नॉट एंटी पार्टी एक्टिविटी। मनोज वता आनी थंय चिवट्यांनी हेजे समोर वचून मेळटा दिवाळेक आमची चिवट्यांनी कोण आमचो शिंदे वचून मेळटा। दुसरो दिवाळेच्या टायमार डायरेक्ट वता आनीक फातोडा हे शेअर हात शेअर हे आपली सीट हे स्टेज शेअर करता जाल्यार ही एंटी पार्टी एक्टिविटी न्ही।